भरले तुमचे संगाता श्रेयामी तुझे आणि सदैवी पॉल तुझे खुशीचे भरले तुमचे संगाता श्रेयामी तुझे आणि सदैवी पॉल तुझे खुशीचे भरले तुमचे संगाता श्रेयामी तुझे आणि सदैवी पॉल तुझे खुशीचे God.
quase 20 anos treinando posição, que era sampai de bushisa, gasa,
तशी म्हणून Ismuso samtana Dev maka apaitana Rao Jesu tu mujhe sangi Aik maka rak maka sonki dins khali naka Hat dharun vor maka tujhe ghari Hat muso घर तुझं धैर्यान तू माका भर अस्कथा पातकी हा खै वचो ना माका कोण दुसरो तूं सोम्या मुसो आसो सोड तुका सांग सोम्या कोणाक धरून When my way groweth drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Family
So
Sasmi
मातीचेर फांकय तुझ्या गोपाता पय गे म्हाका सोम्या परलो गे म्हाका गे गोपाल तुझ्या. संसारीची वितांत आपले पयणां केस करना ही ससनीक जिविता सशी फुडें समजल्या तिच्या मरणा वरवीं आमकां दूख भोगता वेतें भोगता तरी देव आम सर्वतांय एक बरें जिवीत दिवन आनी एक दीस ताच्या संगता रावूंक आपोण दिता आसतना ताचे सशी रावूंक आदार मागया. तशेंच दुखेस्त कुटुंबाक उजवण दिवन दी जाल्ले तिचो जागो आनी तशेंच दूख सोसूंक आदार दिवन मागया. कश्ट दिल्यानो येया वचन भक्तेल्यानो येया दितलो विशेष हांव तुमकां कश्ट दिल्यानो येया वचन भक्तेल्यानो येया दितलो विशेष हांव तुमकां. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं प्रार्थना. सर्वेस्परा काकोटीन आमची मागणी आयकून घे. तुझ्या साकरणी मगदलेनाच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो वायट स्वरूप परवायलाय तेका सर्गींच्या सुखाक हवय आनी तुझ्या भक्तांच्या संगातीन कर. आमेन. प्रार्थना. काकोटीच्या बापा आनी सर बुजवणीच्या देवा तूं ससनीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्कारतेल्या तुझ्या साकरांचेर तुजी इंतिश्ट कर म्हणून आमी खंतपणी प्रार्थना. सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बोड आनी ह्या दुखाच्या काळोखांनी वेळापतावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जिवंत जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आनी ताचें सशी दावोशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुखां पुसून वेतली. थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एक फुटय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससना सोमिशे सर्वेस्पराधिका लागय आनी निरंतर प्रकाश तिचे भांगय ससना सोमिशे सर्वेस्पराधिका लागय आनी निरंतर प्रकाश तिचे भांगय. देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे थीर भर बसता भागी तो तुझ्या प्रकार सलसो ना तो मरण पळेवचो
थया सातुत्रा जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे थीर भर बसता देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे थीर भर बसता भागी तूं तुज्या प्रकार सलसो ना तो मरण पळेवचो वाटेली तो नव्या जिविताचो सोम्या कोणा लागीं वचो आमी तुजे थंय आसा तुत्रा जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे थीर भर बसता
आधाराक येयात सर्वीस पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येयात अज्ञाताच्या स्वागती परमेश्वरा
391. Thank
380 387. Mitra
भगवंतने कथा विण्याकवारी आमचे मये तूं आमचो शाश्वत आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूंच आमचो परवसो. देवता आमचो दिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. येते तरेचे मये आमी तुजो मोग करता. येसुमियाचे काना शहरांत तुवें तुज्या आवयच्या मोरयेच्या एका सुत्राक मान दिवन उदक आसलें तें वायनांत बदल्लें. आतां हांगा आमी तेच तुज्या आवयक नित्यधरचे मायेक मान करूं म्हूण सांगात जमल्या. हे तुजे परचेची मागणी आयकून घे आनी अर्गां ओपून घे म्हूण आमी तुजे लागीं परता. तुज्या पलवेदार नांवां तुका आमी उलो मारता. तूं जिव्यांची सांबाळना आनी मरतल्यांची बाच्या बेसावन आसाय. मोगाळी मये हर एक आमच्या उरल्या आमकां तूं पाव. आमची दिसपट्टी जिणी मोगांची येतल्या आनी तूं आमची शाश्वत आदाराची माय म्हूण प्रकट करतल्या. संवसारी कर्जा मागणे हे नित्यधराचे मये आदिकोते पातेनी आमी तुजे मुखार देबे घालता. आमच्या दिसपट्टे जिणेच्या कर्जांनी आमी तुजो आदार मागता. बेगना कश्ट कंबाने तूं केदाळ्या आमकां बेसराय हाडटा. हे मुखाळी मये आमचे दयेदो आमच्या कश्टांनी आमची जतन घे. आमच्या कश्टांतले आमकां सुटय पूण आमी आनीक तोडते कसूस जाय म्हूण देवाची खुशी जाल्या ते सर म्हाका सोंसणीकायेन सोंसची करपाक तूं आमकां देवा कडची सोन दे म्हूण मागता. आमेन. मागया आमच्या भुरग्यां पाप सायबा, आमच्या गवळ्यां बीज सायबा, आमच्या पुर्विता, आमच्या राष्ट्राच्या आनी समाजाच्या फुडाऱ्यां जणवायन नेशनेपण दी म्हूण आमी मागता. समेस्त मनशांनी जात मात लेगीन आसतना सामाजीक आनी धार्मीक एकवटान बाबावां बरी माया मोगांची येशे कर म्हूण आमी मागता. समाजाच्या आनी राष्ट्राच्या बळजबराची वचनांनी पवित्र सभेचो बरवसो म्हणून समजून मागण्या आत्मीय संगती आनी धर्मीक शिक्षणांत आसक दाखयशे मजत पटाय म्हूण मागता. हांगा नव्यानाक हजर आशिल्ल्या कुटुंबाच्या चल्यांक आनी चलयांक ताणें आपलो बेस वेंचून काडून पवित्र आत्म्यान तांकां वाट दाखोवन दिशे कर म्हूण आमी मागता. सरल्या समेस्त नव्यानाच्या सांद्या आनी सरल्या समेस्त भोवतांच्या आत्म्या ससनाचो विशय दी म्हूण आमी मागता. ह्या नव्यानाच्या हर एका इराद्यानी आनी हांगा तुज्या उजेर आशिल्ल्यांच्या सर कर्जांनी तांकां वाड दाखयने आदार दी म्हूण आमी मागता. समेस्त मनशांनी तुज्या सताचो उसवाड पळयशी कर आनी तुज्या मुखाची उब बगीशी कर म्हूण आमी मागता. फातिमान दिश्टी पडून मोरयेन दिल्लो संदेश समेस्त कातलगणे सत्मा दिशी कर आनी तिच्या उल्या पाळो दिवन समेस्तांनी पाताक सांडून बरजिणेची येशे कर म्हूण आमी मागता. थोडो वेळ कास्क्यांनी कुटुंबाच्या गरजांचो तो मागया. नवे जिविताची करपा तुवें आमकां दिल्या पवित्र सक्रामेंता वरवीं आमकां लाभले सर करप्यानी बरेपणा पासो आमच्या नव्यानाच्या कुटुंबांत तुवें लाभयल्ल्या सर आत्मीक आनी आशिर्वादा पासो आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारां बसोत आमी अर्गां दिवया. Kismade dolyani Oleni Jagaramai Sarpana Payagi Vigintu Jabalo Kuso Aramso Sukukaso Yedo Santos do Mai tu kas
आम्ही आता संगत मरियसो आधार माग्या ये नित्य दराचे मै तू ग्रेस्त आणि उदार सावन आसाय देव आमकां दिता ती सर तेणी तू आमकां वांटीत आसाय तू आमचो पदकांचो बरोबसो जेस तुज्या वेंगेंत आसा आनी आमी तुजी भुरगीं जावन आसता आमकांय तुज्या वेंगेंत घे सर वायटांतले आमकां राव क्रिस्तांव आमच्या पदकांचे बगसणे सोड दी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सर्वंतरा मुखार आमी बेताना तूं आमच्या संगत आसाय म्हणलो बरोबर दी ताळणेच्या वेळार तुजो आनी सोमयाचो आदार सोदूंक शिकय जेजो करमो शेवट पर्यंत रासण आनी बऱ्या जिविताची करपा आमकां मेळाशी कर म्हण आमी तुज्या लागीं मागता आमेन. आतां आमी सर मरीची स्तुती करुया आनी संगता म्हणया नमान मरिये कृपेन भरले संत तुजे संगता विनंती कर मरणाच्या भगवंती देवाचे सोद विनंती कर येसू मी जेजू क्रिस्त तुझ्या माये मरिये सदांच आमकां कुंभक करूंक तयार आसची आमच्या आवयकन दिले तिचो आवय सारको आदार सोदतेल्यांक आमकां तुज्या सोडपणेचो फळ सदांच लाभसो कर जो चेताने रास करता ससनाच्या ससना वेलांकणे साहेबिणे मागणे ये मरिये वेलांकणे साहेबी नावाका पिडेस्तान तूं आदार भलायकी दिवन आसाय तुज्या मजतीन लेख मेहनतले पिडेस्त बरें जाल्या तुज्या आदाराचेर आनी शाश्वत विनंतीचेर पातयो तुजे सशें आमी धांवन येता आमच्या पिडेस्त भाव भयणींचे सर्गींची मजत मागोवन धाड तुज्या पुताचे सुनिया संवसारी सरवणाचे काम संपोवचे वेळी जायत्या पिडेस्तांक कुडीचे भलायकी संगी तांची पातकां बगसून आत्मीय भलायकी आनी मानसीक संतोश दिल्लो तो संतोश आनी भलायकी आमच्या मुखाच्या पिडेस्त भाव भयणींक दी तांची पिडाशिडा सोंसणीकायेन सोसूं ती रसणाची कृपा दी त्याच तुज्या पुताचे सो लागी विनंती कर आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी सोड दी पातक्यांच्या बगसण्याची आनी खऱ्या नव्या जिविताची कृपा सोड दी म्हूण मागता मोगाळी मये आमच्या पसत विनंती कर आतां आनी मरणाचे कळे आमेन. येसू मिया कुडीच्या पिडीन कश्टांच्या तुज्या साकरा साकणेचे तुजी दय दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्या सवस्त काय दी तुज्या दयेन कश्टांतले तळ सावन ते बेगीनच भलायकी सोडून दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोब्या आसूं तुमकां राखूं तुमचे भितर आसून तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसून तुमकां वाड दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसून तुमची जतन करूं तुमच्या वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आणि एक्सरसाइज 41A55. मंदिरा
तुझा संग्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केला सरुकारा करगा पाठो काया. अर्गामी स्थिता प्रवीण नोरोन्ना तशेंच देवादीन आमची भयण मागदलेन कोडेरो बसोत मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक आनी हेरांक दिश्टीक पडलो. ह्या संदर्भार जेजूच्या हाताक पांयांत आनी कडवळान आसल्या किळ्यांची गुर्त ताची वळख धरूंक ती वळख हेरांक दिवंक आदारचे जाले. जेजूचे कुडीचेर आसले किळ्याचे गुर्त पुनर्जीवन जेजूची नीज वळख धरूंक आनी हेरांक तो अनुभव दिवंक कुमो करता म्हणलो वर्त संदेश आयची देव स्तुती दिता. आतां भेटोवच्या येवकरिस्ताच्या वेळी त्याच पुनर्जीवन क्रिस्ताक भेटोवंक आनी देवाच्या कृपेन वाडोवंक गरजेचो आदार मागया. आमी भेटोवचो येवकरिस्त मोगाच्या भाव भयणांनो जिवंत क्रिस्ताक साक्ष ताचे जिवंतपण आमच्या बावर्ताची बुन्याद. या साक्रामेंताच्या संभ्रमात वळो देवादेन मागदलेन कोडेरो हिका आमी जिवंत क्रिस्ता समर्पया. 88 वर्सांची लांब अवधी कुटुंबाची वडील जावन आवय जावन भुरग्यां बाळांक मोगाची व्यक्ती जावन आशिल्ली. जेरोम शाइला जॉयन आनी जेनिकाक आनी सर तिच्या भुरग्यांक आमी बुजोवया. सान पावल सांजू हांव आपल्या पत्रांत जेजूच्या जिवंतपणा विशयांत उद्देशून अशें म्हणटा. आमी जेजू सारकीं जातले हांव आनी जेजू कसो जिवान जाला ताका खुद्द आमी दोळ्यांनी आसा तशें पळयतले हांव म्हूण हो बरवसो दवरून जियेल्ली मागदलेन त्या जेजूक जिवंत जेजू मेळोवंक त्या बरवशान आमी येवकरीचें मीस भेटयतना तसो बरवसो आमचो घेवन ह्या सोम्याक मेळच्याक आयती जावं आनी ह्या जिवितांत बरवशाची यात्रीक पयनारी जावंक आमी मागया. आमच्या भयणीच्या मरणा पासून आमी दूख भोगतना तिच्या जिवितांत तिणें केल्यो सर बऱ्यो करण्यो सर्वेस्परा देवाक जिवन जेजूच्या नांवान भेटोवन आमी सर पातकी म्हळ्यार वळखून मिसाचें बलिदान भेटोवया. पातकाची दूख धन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत दुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केलां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो.
महादेवा ओ सर्गी आणि शांतिकाच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा जाराया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही दोघा नमस्कार करता आम्ही दोघा देवाचा तुझ्या करुणा बाबाचा आम्ही दोघा वागता सोनिया जेजोबेजा बाबाचा एकला स्वता सोमिया देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढता आमचे लागून कर तू बापाच्या उरावसाय आमचे मागणे मानून घे इतका पवित्र सांगते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू गोविंद एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या आपणायलेल्या भुरग्यांची ओडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचे तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केले या तुझ्या मोगाच्या देण्या पासून आमच्या काळजाचो संतोष दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गी उतरावर तो संतोष आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण बुरवोसो दवरून त्या जिवंतपणाच्या दिसा खात्रेकून रावंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एक पानात जियेत आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना दनदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वसप तवळ पेद्रो लोकां लागीं म्हणालो आब्रामाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजाच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो तुमी ताका परअधीन केलो आनी पिलाता हुजेर ताका तुमी नाकारलो पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार बागेवंत आनी नितीवंत जावन आसलेल्या ताका तुमी नाकारलो एक कुणीगराक तुमकां सोड दिजे म्हूण तुमी मागलें आनी जिविताच्या करताक तुमी जिवीशी मारलो तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो हाका आमीच साक्ष तरी भावानो जे तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां म्हूण हांव जाणा पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कस सोसूंक जाय म्हूण समेस्त प्रवाद्या मुखान आदींच सांगून दिलां तें हे परी सिद्धी केलें तुमी तर देवातय फाटीं परता तुमचीं पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला देवाचें उतर तुझ्या मुखामोलाचो कर्ज आमचेर फांकर सर्वेस्परा तुझ्या मुखामोलाचो कर्ज आमचेर फांकर सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतना
तुझे मागणे ऐकून घे तुझ्या मुखामोलाचो बळसर आमचेर पांगय सर्वेस्वरा आपल्या विश्वासान सर्वेस्पर विचित्र दया दाखयता हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका खांदिता तुज्या मुखामोलाचो बळसर आमचेर पांगय सर्वेस्वरा तुज्या मुखामोलाचो बळसर आमचेर पांगय सर्वेस्वरा जुआंच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप म्हज्या ल्हाना भुरग्यांनो तुमी पताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां पूण कोणी पतकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त तोच आमची पतकां पुसून काडटा ती बली आमची मात्र न्हय बगार अख्ख्या संवसाराची पतकां जर आमी देवाचे उपदेश पाळटाव तर हे वरवीं आमी ताका वळखताव म्हणून दृढ जातले कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपदेश पाळिना जाल्यार तो एक फडकिरो सताक तो फरकी पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाकी संपूर्ण तरेन पावला देवाचें उतर हें सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तो वळू एम्माउसावन आयिल्ल्या शिसांनी वाटेर घडल्या संगते विशांत आनी उंडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयान तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें अशें उलयता आसतना जेजू तांच्या मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो तें सगळेंच घबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखताव काय म्हणून चिंतून ते आकांतले पूण तो तांकां सांगी लागलो तुमी कित्याक घबरल्यात तुमच्या मतींत तुमी दुबावतात कित्याक पळया म्हजे हात आनी पाय हांवूच तो म्हाका हात लावन पळया म्हाका आसात तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसनात अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पाय दाखयले ते इतले संतोश आनी वेचमेत पावले संगत सतमानूंक ते आनीकी दुबावताले देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें हांगा तुमचे लागीं कांय पुणी खावंक आसा ताणें ताका इंगल्यार बसयल्ले मासलेसो एक कुडको दिलो ताणें तो घेवन तांचे मुखारच केलो उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो ह्यो सत्यो संगती तुमच्या संगात आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्ल्यो
मोइजेच्या नियमशास्त्रांत प्रवादीच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयांत कितें बरोवन आसा तें सर घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांच्या मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलाप आनी पातकांचे भोगसण्याचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करून सर परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. देवाचें उतर हें जेजू क्रिस्त देवाच्या मोगाच्या बाबांनो, भयणींनो आनी भुरग्यांनो, प्रत्येक जावनो दुखेस्त कुटुंबदारांनो, आज आमी पास्का काळाचो तिसऱ्या आयताराच्यो देवस्तुती आमी आचरण करता. आयची देवस्तुती आमकां कुर्सयल्ल्या जेजूचें किळ्याचो गुर्त पळोवया आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या क्रिस्ता थंय किळ्याचे गुर्त पळोवन ताचे थंय पातयेवया म्हणलो मोठो संदेश आज नियाळ करूंक आमकां आयची देवस्तुती आपोवन दिता. बाबार्थ आनी परवसो आमच्या क्रिस्ती जिविताचो श्रेश्ठ वंटो. केदाळा सोमया थंय आमी पातयेता त्या दाळा मात्र आमी ताचे थंय जियोंक शकता. एक फावटी एक पिडेस्त धाकटेराबा लागीं ताचो हात घट्ट दवरनो तो अशें विचारा वा मुखलो दार खंयचो म्हणून सवाल थंयसर विचारल्या वेळार धाकटेराब शीत जाप दिता, म्हाका गुत्तू ना. हें आयकल्लो तो पिडेस्त म्हणटा, तुका गुत्तू ना गे म्हणून थंयसर तो पुरपुरता. दुसरी जाप दिनासतना धाकटेराब थंयसर आसल्या मुखार एक दार उक्तें करता आनी थंयसर आसलो एक पेटो भायर तावन शीदा भितर येता आनी आपल्या मालका थंय वचून ताचे थंय उठता, खेळटा आनी ताचे मुस्तायकी तो लेवता. हे पळयल्लो धाकटेराब त्या पिडेस्त लागीं म्हणटा, पळय त्या पेट्याक, ताका हांवें दार उक्तें करचे पयलें हांगासर कोण आसात आनी ह्या जाग्यार थंय तो नातलो. पूण केदाळ हांव दार उक्तें करता तो आपल्या मालकाचो शिव येता, ताचे थंय खेळटा, उठता आनी ताचो संतोश व्यक्त करता. आमच्या जिवितांत तशेंच आमी आमच्या जिवितांत मरता आसतना खंयसर वेता आनी कोणा मेळटा तें आमी नेणा. पूण आमचो तो मालक तो सुमी जेजू क्रिस्त खंयसर आसा थंयसर आमी धांवन येता आनी थंयसर ताचे थंय संबंद आमी दवरता, ताचे थंय उठता, खेळटा, हांसता आनी आमचो मोगाचें जिवीत ताचे संगी आमी करशिता. वय मोगाचे न्हू, जें कितें आमी ह्या मोठ्या गणितांत आयकता त्या पुनर्जिवन जाल्लो आमचो मालक, आमचो मुखेली सोम्य जेजू क्रिस्ता थंय आमी खरेपणी बावर दवरूंक आसा. ह्या बावर्ता विशयांत साक्ष दिवचें आमी पळयता. जर तर आमच्या जिवितांत ह्या मुखेली थंय आमी सरता तर ताचे थंय पातयेता तर आमचें जिवीत हांगासर वा खंयसरी आख्यार जाता तर थंयसर आमी ताचे थंय वेता आनी तोच आमचो मुखेली जावन आमी घेता. आयच्या पयल्या वचपांत दोन ताच्या कृत्य पुस्तकांतले सांब पेद्रूचें उतरां आमी आयकता. तसो शर्माव त्या सलमोनच्या काट्यार बसून जेरुसलेमांत येवचें आनी थंयसर आसल्या जो देव त्या समुदायाक बळान म्हणल्या परी थंयसर सोम्याचें तें जिवीत ताणें उक्त्यान साक्ष दिवचें आमी पळयता. सोमी तांचे मदें एक दुस्मन जावन आसलो, पूण वो पेद्रू धैर्यान बरोवन सोम्याचें जिवीत बऱ्यान सर्वान समजा सारकें तो समजयता. जें कितें प्रवाद्यांनी सांगलें, जें कितें हेर पवित्र पुस्तक सांगता ती उतरां ताचे थंय जिवन जाल्ली आनी ताच्या जिवितांत घडलें आनी तांच्या जिवितांत घडोवन आसा म्हणून
भोव बऱ्यान थंयसर जबाब आनी तांच्या सवालाक ती सारकी जबाब दिवची आमी पळयता. आमच्या जिवितांत आमी तशींच धैर्यातीक जावंक आसा. कशें पेद्रो सोम्याचें मरण पुनर्जिवनपण आपल्या जिवितांत निवळू धैर्यान त्या जुदेव लोकां मध्ये तो परगट करता, त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमी फुडें सरूंक आसा. तर आमच्या जिवितांत आमकां एक सवाल आसा. त्या पेद्रूक आसलो बबर्थ तो बरवसो तें धैर्य आमच्या जिवितांत आसा की आमी खंडीत जावन नियाळ करचें भोव गरजेचें. आमच्या जिवितांत समयेचें जे कितें उपादेश आसा, नियमशास्त्र आसा, आमी पाळूंक आसा. उपादेश आमच्या जिवितांत कणाकणांनी आमी जियोंक आसा. आमच्याच जिवितांत आमच्याच कुटुंबांत जर तर अन्याय जाता आसतना ताचे विरोध ताच्या त्या न्याय विरोध न्याय पसत झुजतांव की आमी म्हजे पसत तुजे पसत शेजाऱ्यां पसत समाजा पसत आमी झुजतांव की तो पेद्रो धैर्यातीक जाल्ले बरी आमी धैर्यातीक जावन आमी सांगाता मेळोवन ह्या अन्याय विरोध झुजतांव की खंडीत जावन आमी झुजाचेच. कित्याक स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी येता आनी हे सुमार 450 वर्सां पयलींच प्रवाद केल्ले आनी धैर्यान ते प्रवादी जियेल्ले आनी तेंच प्रवाद पळोवन आमच्या जिवितांत आमी करूंक आसा. स्वामी ह्या संवसारी आयिल्लो, ह्या संवसारांत जियेल्लो, आमच्या खातीर ताणें कुर्सार मेलो आनी आमच्या खातीर तो पुनर्जीवन जाला आनी हेंच बरवस असो आमचो गूट जावन आसा. आनी ह्या गुटा वरवीं त्या किळ्याच्या त्या गुर्ता वरवीं आमी जियोंक प्रयत्न करचे भोव गरजेचें. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जो हांव बऱ्यान क्रिस्तांवपणा विरोध थंयसर झुजतेल्यांक तो सारकी जबाब दिवचे आमी पळयता. देवाची वळख आसा म्हणून त्या प्रमाणे तो देवान सांगले प्रमाणे जियेना जाल्यार तो पटकिरो म्हणून ता. जर तर तो ताचे जिवीत सताक तो जियेना तर तो एक सताक परकी जाता. तर आमी धैर्यान भरूंक आसा आनी सोम्यांतय आमी जियोंक प्रयत्न करूंक आसा. आयच्या शुभवार्तेन आमी आयकता सोमी तांचे त्या शिसां मोदेगात थंयसर येता. त्या माळयेर दाराचे खिळग दांपून ते बसून आसले वेळार बियान तरतरले वेळार सोमी थंयसर तांच्या मोदेगात येवन समाधान तुमकां आनी आपणा थंय घडले ते खिळ्याचे गुर्तो तांचे हात बोट दवरूंक तो आपोवणे दिता. आमच्या जिवितांत ते सोमयान ह्या मिसा वेळार हांगासर हजार आसून म्हज्या हातांतले गायी पळया आनी कडवळांत तो गायी पळया आनी म्हजे सांगाता तुमी येया पाती येया बरवस दवरया म्हणून थंयसर आपण दिल्ल्या वेळार आमी बरवस दवरूंक तयार आसा गी. त्याच शिसां बरी आमी दुबावता न्हय गी. खंडीत जावन त्या शिसांक कसो दुबाव आसलो त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत दुबाव आसा जावं पुरो. पूण सोमी खंडीत जावन आमचे मदें आसा म्हणलो बरवस दवरचेंच भोव वर्तें. आनी जो कोण बबर दवरता बरवशान जियेता सोमी खंडीत जावन ताचे संगी जियेता. तर ह्या सर वाचपातावन आमी कितें शिकयता. पयले त्या शिसांक जाल्लो अनुभव आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटून घेवचे. मुखाच्या भावन भयणीनो ते शिस बियान थंयसर त्या माळयेर दारा किळगल बसल्ले आनी थंयसर तांच्या मदें सोमी आयिल्ल्या वेळार तांचे ते आसलो तो मासलेचो कुडको ताणें केल्लो आनी तांणी एकामेका सोमी केदाळ तांच्या मदें आयिल्लो ते धैर्यान भरले. आज आमी हांगासर तोच सोमी ह्या मिसा वेळार हांगासर हाजर आसतना आमी धैर्यान भरूंक आसा. आमी त्याच धैर्यान जियोंक आसा. आमी सताक साक जावन जियोंक प्रयत्न करूंक आसा. तर त्या शिसांनी कशें धैर्यवन जाल्ले त्याच प्रमाणे आमी धैर्यवन जावया आनी सोम्या खातीर आमी साक्ष दिवया. दुसऱ्यान आज आमी सोम्याची हातेर जावंक
आपोवणेन दिता. सोमी आज आमकां उरपेवंत वावराडी करूंक आपोवणें दिता. सोमयान थंयसर कडवळ दाखयल्लें, हातांत आसले गाय दाखयल्ले. त्याच प्रमाणे आमी आमच्या भावा भयणीक दोळे जावंक आसात, कान जावंक आसात, हात जावंक आसात, पाय जावंक आसात. जे कितेंय आमचे विश्वे आमी समर्पिता ह्या वरवीं उरबेस्त वावराडी जावन सोम्याच्या मिसावांत आमी वांटेली जावन जियोंक आसा. आनी तशेंच आज आमची भयण मागदलेन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूतय ती जियेल्ली. बरवशान क्रिस्ताक पविस्नानांत आपणात घेतली. आपल्या जिविता वरवीं क्रिस्ताक ती वर्ती साक जाल्या. तिचें जिवीत ह्या संवसारांत अखेर जाला जावंक पुरो, पूण सस्नीक ती खंडीत जावन जियोवचें जावन आसात. आमची भयण जें कितें सोम्यान बसयलें तें समाधान आसा ती घेवन कुटुंबांत शांत समाधानान जियेल्ली. मोगाचो संकेत जावन कुटुंबाक भेट केल्ल्या वेळार ती मोगान येवकार मागून आसली आनी बोमोऱ्यान ती हांसचें हांवें पळयलां. आनी तशेंच घरांत आसल्या हर एक सद्यांचो तिणें मोग केल्लो आनी ती नात्रा म्हळ्यार बोबऱ्यान कुशीर पावल्ली. मागण्याक चड म्हत्व तिणें दिल्लें. हांवें पिडेस्ताच्या मागणे वेळार आनी तशेंच हेरा वेळार हांवें कुमगार येल्ल्या वेळार ती सदांच कुमगार घेवंक वा याजाक घरा पावोवंक ती आत्रेगून आसली. आनी घडये कुमगार केदळां हाडून येतात म्हणून ती विचारचें हांवें आयकलां. तिणें क्रिस्ताक आपल्या जिवितांत घेतलें. क्रिस्ताक ती घेवंक ती सदांच तयार आसली. आज त्याच क्रिस्तान तिका घेतला. त्या सरकारांत तिका वांटो दिला. सरकारांत आसले ती कुडा तिका बसयल्ली. ती आज पयणारी जावन फुडें सरल्या. सोम्यातय आमी जियोंक प्रयत्न करूंक आसा. सबार पावटी संवसारी आनी सायबीक उणेपणा लागून आमी सुकोन पडटा. पूण केदळा सोम्यातय आमी बबर दवरता. सोम्या वरवीं आमी पातकां आमची बक्षणे आमी मागता. आपल्या काकुळतीन खंडीत जावन तो बक्षितलो आनी आमकां बक्षणे लाभतले म्हणले पातयेनी आमचे थंय आसा. तर आमी परवशाची भुरगीं जावन आसता. आमच्या जिवितांत त्या क्रिस्ताक उजवाड जावन घेवया. काळोख आसल्या थंय उजवाड फांकोवंक आमी देवाचो आदार मागया. आमच्या जिवितांत सबार तिचे उणेपण आसात ते आमी वळखून घेवया. देवाच्या काकुळतीन सर उणेपण निवारण एक दीस सस्नीक रास सोडूंक आनी थोड्याच वेळान उंड्या आनी वायन रुपार येवचो सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हणून मागया. आमचो बावर्त आमी उसारया. सतमंतां देवा, सर पोतेदार बापा, सर्गा आनी प्रथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो. अवंकार मर्यादावन जल्मलो. कोण पिलाता घाल ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेलांतलो जिवन जालो. सर्गार सोडलो. सर पदार देवा बापाच्या उजव्या बसला. थंय तां जिवेंची आनी मेल्यांची मुनसिबे करूं येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाची जिवीत. आमेन. देवाचें उतर. सोमी जेजू आमच्या बरवशेच्या यात्रेक पैनाक आदार. सर्व बसवणेचो शेवट जेजू ताच्या नांवान आमच्या पवित्र सभे बसोत, आमच्या सर गरजां बसोत. देवा दिन आमच्या भयणी मागदलेना बसोत मागया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता प्रसार करूंक आनी ताची वळख हेराक दिवच्या मिसावान तांकां उर्बेस कर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत मोगाचे शांती समाधानाचे वातावरण रस. राजकीय घडारांनी तांची जबाबदारी जोगसाणेन पाळूंक जनवाय दिवं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
अख्या मनशा कुळान आनी सगळ्यांनीतल्यान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांनी तुवें जोडलेले सडवणेचो फळ आनी आनंद भोगूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जेजूक आमी ताच्या उतरां आनी पवित्र एवकारिस्ताद्वारी भेटूंक सदांच ताचे कृपेन वाडत वचूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सुमेस्त प्रायवंत आनी पिडेस्त भाव भयणीक बरी भलायकी मोतीचें समाधान फावो कर. तांचे सेवा करतेल्यांक आनी विविध रितींनी आदार दितेल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या सर जाग्यांनी शांतीचे राज स्थापीत जावन सर लोकांनी एकामेकाच्या गरजांक स्पंदन करून आनी माया मोगान जियोवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा देवादीन जाल्ल्या आमच्या भयणी मागदलिनाची दया कर. ह्या संवसारांत खरेपणी क्रिस्ताचो फाटलाव केल्ल्या तिका तुजे सवे ससनाचे जिवीत फावो जावन मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्लेल्या आम्हा सर्व समेस्तांनी मागण्याच्या स्पिरितान जियोवंक तशेंच एकामेकाचो मोग करून बसण्याच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जियोवन तुज्या पुता पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची वळख हेरांक घेवंक कृपा दिवंक मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजां बसत मागया. सर्गीच्या बापा तुज्या पुतान आमकां जिवंतपणाचो बरवसो दिला. कश्ट मरणा जिवंतपणा वरवीं आमकां दिलें जिवीत आमच्या कुटुंबांनी आमी सांबाळूंक आनी आमच्या वाड्यांत आनी समुदायांत तुज्या पुताक जिवंत साक्षी जावंक आदार दी. कुटुंबांत आवय जावन बैल मगदलेनान आपलें जिवीत बऱ्या करण्यानी सांबाळलें आनी तुका तिणें साक्ष दिल्ली. खरी आनी बरी आवय जावन जियेल्लें तिचें पुण्यवंत जिवीत तुका समर्पण कळीत आसून कळीत नासतना केलीं सर पातकां आनी ताच्या बोक्सांनी माफी मागून तुका तिच्या आत्म्याक समर्पीत हांव. जिवंतपणाच्या बरवशान तिका बर आनी जराळ दिसा जिवंतपण जावच्या दिसा तिच्या कुडीक जिवंतपण दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पान 114. म्हज्या भाव भयणांनो आमी सांगता बेटी तसंय मिसाचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. बापा सर देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओपून दिता आनी जशें ते व्हड संतोश भोगूंक संवसारांत तुवें तिका फावो केले तशेंच सर्गीचो तो उत्सारा व्हरता परमेर संतोश आपणाक फावो कर म्हूण ती मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां आमी उबारुया.
सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरुकाळी आमी तुका वाकानू फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. अदीक करून ह्या उत्तम दिसांनी तुज्या महिमेची किर्त्यांनी वाकांनी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तो आमचो शरोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलोलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसां दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसां दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हे म्हज्या उडासा करात. बाबर तसो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवी दिवचो उंडो आनी ही सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्ता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे साकरणे मगदलेनाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली आयच्या दिसा तुवें आपण वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवन असो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें बरजळीत मुखां मळपळ्यांक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवारमणी देवाची माय संगाती भगवंत सुसैती सोपती भगवंत धर्मदुता भगवंत विशेन फेरेर
आणि सर्व काळी तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुम्याची आज्ञा मोती घडून आम्ही सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगाट जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांतच आमकां समाधान दी. सर्गीचे बाग आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे राखण आसतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन पातकल्ले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पथकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान तूं सांबाळ. तुजी येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमी एकामेकांक शांती दियात. पळय आई जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आज मिसाक आयिल्ले आमी सर्व सुभागी. सुमे तूं म्हजे भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. पान 152 192.
उदणी 5 395. प्रार्थोया. भौमगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काच्या संभ्रमान तुझ्या सासणी मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर जिवान जाल्या जेजूच्या कुडे रक्तान आमकां दिसान दीस पसून अविनाशी जिवानपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर आमकां महिमेवंत कर. ही महिमा आमच्या बहिणी मागदलेणाक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवादीन मगदलेन कोर्डेरो आमच्या बहिणीच्या मरणातय आमी सर फिरग जगारां दूख पावता आनी तिच्या मोगाच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक प्रत्येक जावन भुरग्यांक आमी सक्कड बुजयता. तिच्या मरणा वरवीं जाल्लें तें दूख आनी नश्ट सोसून व्हरूंक सरस्पर देव तांकां आदार दिवनी म्हूण सांगून आमी सक्कड तुमचे खातीर मागता. सरस्पर देव तिका साश्टाचें सूख फावो करून दी हें आमचें मागणें. फिरग जगारांक कळोवन येवन गेले त्या इतरा काणीच्या वेळा जमा जाल्लें दान रुपये 14,484 41,484. येता त्या इतरच देवस्तुती शनिवारा दीस मोरयेचे लिजन आयतारा दीस येसवीप. कथोलिक सभेची जमात शुक्रारा 19 तारखेर सांजेर 6 वरार एप्रिल 19. फ्रांसिस्कान वर्दीची जमात सोमारा 15 तारखेर 4 वरार. खरिजमॅटीक मागण्या विजेल फाल्यां सांजेर 5 ते 8 वरां म्हणसर सोलोन व्हरतात बाब सेरिल लोबो आनी भाव एलियास कुएल्यो. मांड सोबाण नाच नाटक गायन कोंकणी भास कार्यनिर्वहण हाका तरबेती दिवंक एप्रिल 27 तावन मे 5 तारखे म्हणसर शिबीर सोलोन व्हरता. विवर वॉट्सॅपार आनी नोटीस बोर्डार. ल्हान क्रिस्तांव वाड्या जमाती ह्या हप्त्यांत कार्मेल वाड्यांत बुधवारा 17 तारखेर 6 वरार ग्रेस मिनेझस कॅनरा बँक लागसार वॅलेन्सिया हांगा. सांत आंतोन बी वाड्यांत ब्रेस्तार 18 तारखेर 6 वरार डॉक्टर जोझफ थॉमस आनी टेस्सी मुल्लर नेस्ट फ्लॅट नंबर 803 803 हांगासर. CLC बाऊ येता त्या आयतारा 21 तारखेर 6:30 वरांच्या मिसा उपरांत पयली तावन 10वी क्लासीच्या गरजेवंत विद्यार्थ्यांक बरोवचे बूक घेवचे खातीर फॉर्मां वांटतात जागो इगर्जेचें मिटींग रूम. ह्या हप्त्यांत पिडेस्तांक आनी प्रायस्तांक कुमगार मंगळारा दीस सांत आंतोन ए आनी बी वाडो फेरेर
जेजूचे पवित्र काळीज बगेवन कुटाम बाळोक जेजू बगेवन कुरीस वाडे बुधवारा दीस बाळोक मोरी बगेवन रोजार सांत अन्ना वाडे ब्रेस्तारा दीस नित्यादरिया आनी बी कार्मेल इगर्जे आनी सालोरेस वाडे शुक्रारा दीस सा सेबेस्त्यांव वेलांकणी लोड्स राखण बडवो सांजुजे वाडे पवित्रोत्मा वाडो आनी तशेंच पातिमा वाडो. येता तेली सावांत देवान आमकां एक बरो सरकार फावो करच्याक इगर्जेंत कुटुंबांत आनी तशेंच वैयक्तीक मागणें मुंदर्श्यां एप्रील 26 एप्रील 26 तारीख 26 खरी एकल्यान वोट घालचो. त्या दिसा आमी वोट घालिना तर आमी पाताक आदारता म्हणून बेंगलोरचो आर्च बिस्प आमकां सांगता. आतां उबे रावन आमचे हात वयर कर दोळे धांपून देवान आमकां बरो सरकार दिवचे खातीर देवा लागीं मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कुटपेन भरले सम तुजे सांगता श्राम भितर तुसुदें आनी सुदें फळ जेजूचें जेजूस भगवंती मर्यादाचे मे आमो पियांका ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक भगवंती मरिये समेत संत भक्तानो भगवंत विशन फेरेर. आतां आशिर्वाद जाल्लेंस मरण पावल्ल्या आमच्या भयणीक मगदलेन कोर्डेरोक श्रद्धांजली मागता लिझी पिंटो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचे वयर आशिर्वाद घालो. वचून येयात ख्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. मोगाच्यानो मोर्न जिविताक वाट आनी सासणीक जिणयेचें दार. जिवीत देवाच्या मोगाची कुण्या जाल्ल्या वरवीं मोर्न दूख हाडच्या बदलाक आमचे थंय आमार जिविताचो बरोसो परगट करता म्हणल्या बरवशान जियेल्ली आमची मोगाळ भयण मागदेलीन आमी तिका मोगान माय म्हूण आपोवचें. हिका अंतीम नमान पाठोवन श्रद्धांजली अर्पूंक तुमचे मुखार उबी आसा. आमची मोगाळ माय मागदेलीन कॉर्डेरियो जल्म तिचो 1937 इस्वेन जावन असून खाजराची प्राय बर्तस मानेस जोकीम कॉर्डेरो लागीं 1952 इस्वेन खाजारी जिवीत आपणावन तांच्या मोगाच्या वर्तान देवान तांकां 7 भुरग्यांचें देणें फावो केलें. 6 चेरके भुरगे आनी एकच मोगाळ धूव. पूत पयलो देवादीन जोसेफ उपरांत थॉमास वालेरियन देवादीन डेवीड फिलोमिना डेनिस आनी निमाणे जेरोम. तांची वस्ती आदीं बेलतंगडीच्या उजिरेंत आसून फाटल्या 20 आनी 2 वर्सां तावन कोडयाळांत वस्तीकर नासात. सरी सुमार 60 आनी 9 वर्सांचें लांब खाजारी जिवीत जियोवन आपल्या पुतांक सुनो नात्रां पंटुरांक पळोवन तांचे सांगाता मोगान संतोशायन दादोसकायन जियोवचें भाग तिका देवान फावो केला. आमची मोगाळ माय भोव दादोसकायेची दादोशी मनाची कुटुंबादारांक मोगान आरावची घरान घरभर मनशां सांगाता जिये जैमून आशेवची आयिल्ल्यांक मोगान सुदारसोवची स्त्री जावन आपली जिणी ती जियेली. फाटल्या थोड्या वर्सां तावन निमाणो आनी आपल्या जिवाचे की चड मोग करचो पूत जेरोम आनी सूण शैला नात्रां जेनिका आनी जॉयन सांगाता हांसून खेळून जियेली ती 3.5 वर्सां पयलें आपल्या पतीच्या मरणा उपरांत सगळीच गळोवन गेली. हांवें येदोळ पर्यंत देखनातल्या मोगान ती जोडी जियोवन आसली. पती मरण पावल्यार दीस रात म्हणल्या बरी बाबा सस्सू हुस्को तिका. पती ना म्हूण म्हणलें चिंता पस तिका नियाळूंक की असाध्य जालें. दीस वेता वेता कुडीन आनी मानसीक तरान वळवळ्ळी. एकसरपण तिका कठीण दोसूंक लागलें. पूण ह्या वेळार तिच्या मोगाचो पूत जेरोम आनी सूण शैला
एका ल्हान बालशा बरी तिका तिची जतन केल्ल्या बरी तिका पळोवन आसली. उरलीं पूत आनी सुणो नात्रां तवळ तवळ तांच्या घरा आपोवन व्हर तिचे एकसरपण पयस करूंक प्रयत्न करतली. फाटल्या 2-3 वर्सां जावन ल्हान ल्हान पिडेक ती कश्टाली. ह्या वेळारय कुटुंबाचो मोग भरपूर तिका लाभूंक सगळ्यांनी प्रयत्न केला, पूण देवाची मांडावळ आमकां कळीत ना. फाटल्या 2-3 दिसांनी तिची भलायकी इल्लीशी बिगाडून येतानाच आस्पत्रेची चिकित्सा तिका लाभा सारकें आनी परत तिची भलायकी फाटी मेळच्या बरी हेर प्रयत्न केल्यारय कालच्या दिसा 87 वर्सांच्या प्रायेर भोव समाधानेन आनी संतोशान तिचो आत्मो तिणें मनशा आदीन करच्या बदलाक देवा दिन केलो. तिची संवसारी जिणी तिणें संपयली. मायच्या मरणा वरवीं दूख भोगच्या तिच्या सर भुरग्यांक देवस बुजावण लाभोवन दी. खाली जाल्लो जागो देवस भरती करून दी म्हूण आमा सोमेस्तांचें मागणें जावन आसा. सर्गा राजान सुख भोगचें बाग तुका खंडीत फावो जातलें म्हूण माय म्हूण आमचो बरवसो जावन आसा. आदेवस तुका माय, आदेवस तुका. ससनसो विशय दी तिका येसोम्या निरंतर प्रकाश तिचे फांकोवन दी. समाधानेन तिचो आत्मो विशय घेवन दी. तिचे पिडेशिडे वेळार भलायकेची पर्वा करिनासतना तिची मोगान साकरी केल्ल्या मोगाची शूण सैला तुका कुटुंबादारां सगळीं आभारी जावन आसात. प्रतिफळ जावन तुज्या कुटुंबाक देव दोडत्या मोपान बरेंपण लाभोवन दी म्हूण ती आशेतात. ह्या वेळार आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन कुटुंबाचो आप्तमित्र CODPचो डिरेक्टर फादर फ्रांसीस डिसोजा हांकां, आमच्या मोगाळ विगार बापांक फादर रॉकडेसा आनी सहायक विगार बाव फादर विजय मोंतेरो आनी आमचो मोगाळ याजक फादर नवीन पुंटो हांकां सगळ्यांक हांव दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. कुलासो आस्पत्रेच्या डॉक्टर रोहित पिंटो आनी मांयक तुर्तान चिकित्सा दिवचे खातीर दिल्ली सेवा आनी आस्पत्रेच्या सिब्बंदीचोय हांव उपकार दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन भेटयतां. तशेंच वाड्या गुरकारनी वाड्याचे सर कुटुंबादारांक शेजाऱ्यांक कुटुंबाच्या मोगाच्यांक इश्ट मंत्रांक एकाच उतरान सर्वांक दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मांयची साकरी केल्ल्या आनी मोगान सांबाळल्यांकी कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं. कळवणी 7व्या दिसाचे मीस 17 तारखेर बुधवारा सकाळीं 11:30 वरार यास देव तेंपलान दवरलां. दुखेस्त कुटुंबाच्या तर्फेन सर्वांक मोगाचें आपोवणें. तशेंच आतां मरणाची रीत समतस कुटुंबादारांनी आनी मोगाच्यांनी फेरेर हॉलांत दुखेस्त कुटुंबा सोवें जेवणाक सांगाता मेळोवंक विनंती करता. सुमेस्तांक देव बरें करूं. मेल्ले कुडीक मातयेक लावनचो कायदो बावडत्यांचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता. सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुन्हा जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भगवंताच्या जम्यांत मेळूं अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासरीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो संगात तिका फावो जावं. Amen.
बहुदयाळ बापा, आमचे भयणीचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुन्हा जिवंत ती जातेली म्हूण थीर बरवशान पाती येता. ह्या विनाशी जिवितान तुजे साकरणीक सबार देण्यानी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा, आमचे प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुजे साकरणीक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती बावट तेंच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशेन कर. अशें क्रिस्त सोवे पावण तुजे संगता आनी आमचे भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दयाका नायका हांगासर मोदें आसात. तुमी मरणाचे दिश्ट घालना पुरसा पडल्यान पुरशां वसा. मागीर देगेन आसतल्यांनी हांगा पुरशां हांगासर पळोवन घेवचें. उपरांत पुरसा पडल्यान तांणी पुरशांक मेळचें. पयलें मदलें मुगदोन दित. मदली हांगा या पयलें. Amen.
मिळूंक येयात अज्ञाताच्या स्वागती परमेश्वरा अधीन तो करात सासनाचो विशेव सर्वेस्परा ताका लागय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आधाराक येयात सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मिळूंक येयात अज्ञाताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अधीन तो करात आनंद बापा आनंद उदा आनंद पवित्रज्ञा एका जना एका देवा जावसाच्या पवित्रंबाचे सुवाते आवेता देवाच्या घरा आवेता पवित्रंबाचे सुवाते आवेता देवाच्या घरा आवेता स्वामी जेजू क्रिस्ता 3 दिसपणांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले अशें जरी फुडें निकेळपूक ते उपकारतात तरी जिवंतपणाचो बरवसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना मानून घे या फणांत तुज्या साकरणी मॅगदलिना शांत विशय मेळूं तुमचो आमचे जिवंतपण जिवी देखून तिका जिवंत करता तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससना प्रकाश बघून तिका पावय तुजी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या बहिणीक ह्या जिवितांतलो आपणा सरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जालो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी आमी नाशी करतलो देखून आमच्या बहिणीक सोम्याच्या आधीन करूया सोम्या आपल्या शांती तिका वेंगू आनी माने दिसा तिची कूड जिवंत करूं आमच्या बहिणी पसत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आमी प्रार्थुया ताणे म्हळें हांव पुनर्जिवंतपणाने जिवीत म्हाका सतमंत तो मरा चलेरी जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमंत तो ससनाक मरचो ना लाजराच्या फुंडांतून रडलय सुमी आमच्या दुकान पसून काड तुवें मेल्ल्यान जिवंत केले आमच्या बहिणी ससनीची विधी आपले पाप रडलेल्या सोरांत तुवें सर्ग बसयले आमच्या बहिणी तुझ्या राजान घे आमच्या बहिणीक पवित्र स्नानावर बी नितळ केलय आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली
तुझ्या भगवंतपणाच्या जम्या तिका एकठांय आमच्या बहिणी तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणात पोसली ताका तिका तुझ्या सगळ्यांच्या जेवणा पसय आमच्या बहिणीच्या मरणावर आम्ही दुखेस जाल्या भवार्थाच्या बुजवणे आणि ससनी जिविताच्या परवशान आमच्या बापा सर्वेस्पर आम्ही तुझ्या लागी प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साकरणेची काकुळत कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवू नका कित्याक तुझी खुशी पाळून तिका मन असले खऱ्या बावर्तनांगा तिका बावर्तात एकवट आयली तेच बरी तुझे काकुळतीन सर्गी देवदूतांच्या वरान तिका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं देवा तू भक्ती बरीत मागण्या काण दिताय आज भक्तीने केपेल्या तुझ्या साकरणी मॅगदलेनाक विसलेल्या संत भक्तां सांगता सर्गीच्या सुखांत वांटोला पळय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं शासनाचो विषय
Agnatacha Swa